कोंकणी शाळांनी 38 शिक्षक आणि मराठी शाळांनी 352 शिक्षकांचे भरती खातीर कर्मचारी भरती आयोगान इत्सुकांकडल्यान अर्ज मागयल्यात। जाणून घेऊया हे विशीं सविस्तर माहिती। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। राज्य कर्मचारी भरती आयोगान कोंकणी शाळांनी 38 शिक्षकांची पदां जाल्यार मराठी मुळाव्या शाळांनी 352 पदां भरपा खातीर जायरात दिल्या। पात्र आनी इत्सूक उमेदवारांनी ऑनलायन स्वरूपात 20 फेब्रुवारी 2026 मेरेन अर्ज करप गरजेचे। हे अर्ज gsc.goa.gov.in हे वेबसायटीचेर भरून ते सादर करप गरजेचे। कोंकणी शिक्षकांच्या 38 पदां मदलीं 19 पदां सर्वसामान्य खातीर आसात। उरिल्लीं ओबीसी खातीर 15 पदां, 4 पदां EWS खातीर राखीव आसात। 38 पदां मदलीं 8 पदां दिव्यांगां खातीर राखीव आसात। मराठी शिक्षकांच्या 352 पदां मदलीं 158 पदां सर्वसामान्य खातीर आसात। उरिल्लीं ST खातीर 42 पदां, SC खातीर 4, OBC खातीर 113, EWS खातीर 35 अशी राखीव आसात। तशेंच 352 पदां मदलीं 16 पदां दिव्यांगां खातीर आसात। 7 पदां एक्स सर्व्हिसमॅन जाल्यार 8 पदां खेळगड्यां खातीर राखीव आसात। उमेदवारांची निवड CBT परीक्षेंतल्या गुणां प्रमाण जातली। पयल्या आनी दुसऱ्या अशा दोन्ही CBT परीक्षांचो अभ्यासक्रम जायराती सयत वेबसायटीचेर उपलब्ध आसा। HSC म्हळ्यार उच्च माध्यमीक परीक्षा पास जावपा वांगडा DED वा BEd पात्रताये सयत 2 वर्सां मुळावे शाळेंत शिकोवपाचो अनुभव आसप गरजेचे। तशेंच GTET म्हळ्यार गोवा शिक्षक पात्रताय चांचणी पास जावपाची अट पात्रतायेंत आसा। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंय फेसबूक, X आनी इंस्टाग्रामार फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात आणि www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।